प्रतिभे आमगेल्या असल्यार मात पावना ताचे आमी कशी उपयोग करून घेताची श्रम पावन ते कितली मुखारसून व्हरताची म्हणलेले मुख्य. नमस्कार, हांव वंदना कामत विश्व कोंकणी केंद्राचे लायव्ह स्ट्रिमींग स्टुडिओंतल्यान आज ही प्रज्वल एस शेट म्हणले आमगे तबला आर्टिस्ट कोंकणी कळलो म्हणले ह्या कार्यक्रमाक हांकां स्वागत करता. स्वागत तुका प्रज्वल. नमस्कार. नमस्कार. सो आनी मस्त परिश्रम पावन मस्त प्रॅक्टीस करून आज एक तबला आर्टिस्ट म्हणले पॉप्युलर जावन आसाची. सो प्रज्वल तागेले एक सणाचे एक परिचय दिवचे म्हणजे जाल्यार आनी के शिवशंकर शेट आनी पार्वती एस शेट हांगेले सुपुत्र. सेकेंड PUC कॅनरा कॉलेजान तूं PCMC करतसाची पुरा स्कुलींग कॅनरांतू जाल्ले कॅनरा स्कुलांतू आनी मस्त नमन्याचे कॉम्पिटिशनांतू सिंगींग आनी श्लोका रिसायटींग आनी तबला ज्युनियर एग्जामय दिलेले सर श्री देवदत्त सराले अंडर आनी आतां तारानाथ सराल अंडर सिनियर एग्जाम्स प्रिपरेशन करतसाची. सो आंगेल विशीं मस्त कळून घेवचें सर तशी कर्नाटीक म्युजीक वोकलय शिकेल आसाची. सो इतली पुराय विशय कशी एक पटीची मॅनेज करता म्हणल्यार निमगुया आमी प्रज्वलालेक जाल्यार इतली लायक एक तबला आर्टिस्ट येताना आमी फस्ट तांगेले कसो निमगुचे म्हळ्यार एक देवाले एक स्तुती करुया म्हणून. सो सिंगय करता तबलिस्टय. सो आमी ते एक ऑपॉर्च्युनिटी सोडची नाका. सो प्रज्वल आमकां एक देवाले खंयचे एक स्तुती कोन्न दाखय. होय आवत तुमगेल मुखारी नम्मಮ್ಮ शारदे म्हणून एक स्तुती सांगता. नम्मಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹ ನ್ಯಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹ ನ್ಯಾರಮ್ಮ. ಕಮ್ಮಗೋಲನ ವೈರಿ ಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಗಣಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹ ನ್ಯಾರಮ್ಮ. ಮೋರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಬಾವ ಮೊರದ ಗಲದ ಕಿವಿ ಮೋರೆದ ನಿವ ನ್ಯಾರಮ್ಮ. ಮೋರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಬಾವ ಮೊರೆದ ಗಲದ ಕಿವಿ ಮೋರೆದಡಿವ ನ್ಯಾರಮ್ಮ. ಮೂರು ಕಣ್ಣಿನ ಸೂತ ಮೊರೆದಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನ ಮೂರು ಕಣ್ಣಿನ ಸೂತ ಮೊರೆದಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನ ಧೀರತ ಗಣನಾಥನೇ ಗಣಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹ ನ್ಯಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹ ನ್ಯಾರಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹ ನ್ಯಾರಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹ ನ್ಯಾರಮ್ಮ. वाव, हे एक मस्त कष्टा विशय की म्हणणं मनशा तबला ओटू बारसूचे ते पळय मस्त म्हळ्यार दोन्ही ब्रेन क्लॅश जाता म्हणून पुरो म्हणटाचे. केन्ना कोण तूं मनशाकय आनी ओटू ओटू बारसूच्याकय शिकलो? हांव म्हळ्यार हांव 8 क्लास आसतना स्टार्ट केल्ल्या एक नवो एक्सपेरिमेंट अशी. वय त्या मनशांनी तबला मारच्या टफ जाता. मस्त म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन मस्त जावं का? कॉन्सन्ट्रेशन मस्त जावं. इनिशियली स्टार्ट करतना कितली इयर्स जाता कोण तूं तबला शिकूं का म्हणून इंट्रस्ट कशें येयलें? इन्स्पिरेशन कोण? म्हाका तबलांत इन्स्पिरेशन जाकीर हुसेन म्हाका इन्स्पिरेशन. हांव म्हळ्यार सणपणतुल्यान म्हाका आनी अम्मा परे देवस्थाना व्हरच्या मस्त कार्यक्रमा परे व्हरचे आसतना आतां ही मस्त कार्यक्रम जातना पळयता तबलो परे वाजोवच्या. तेन्ना म्हाका त्या तबला नाद आयकताना तेजें म्हाका ह्या मेळ्ळा. घरकडेन कोणाले हे आस की म्हळ्यार इन्फ्लुएन्स तांणी म्युजिकांत आसाची अशी तशी कसली आस की तुकाची जावन दिसलें करता म्हणून? घरकडेन अम्मा परे भजन सांगता तंगी वय अम्मा तंगी परे. तेन्ना म्हाका तेंतुरे इंट्रस्ट मेळ्ळें म्हाका. सो आता तंगी भजन सांगता अम्मा भजन सांगता बेसतान तुम्ही तबली वाजूचे आसा? घरकडे तुम्ही करतात. सो तशी एक बॅकग्राऊंड म्युझिकाचे आसा घरकडे. सो जाकीर हुसेना काही दोन केंची इयर आदोन पळोवचे सुरू केले?
जाकीर हुसेन हांव सादारण 2011 तुल्यान स्टार्ट केला पळोवचें. तुका जावन इंटरेस्ट येवन तूं फॉलो करूं सुरू केलें. सो इमिडिएट क्लासा जॉईन जावन शिकू स्टार्ट केलें. कितले टायम गेला सादारण हें सावंड येवच्याक? म्हळ्यार मस्त प्रोफेशनली तूं प्ले केलें. चंद म्हळ्यार खुशी जाते की म्हळ्यार तबला आर्टिस्टान प्ले करतना सावंड येवका न्हू ते कितले टायम गेले सादारण? म्हाका ऑलमोस्ट 1 वर्स गेला. म्हळ्यार तुमच्या इंट्रस्टावर डिपेंड जाता. तुमी त्या इन्स्ट्रुमेंटावर कितले इंट्रस्ट दिता पळय तितले वंगी तुमकां येता. ओके. सो पॅरलली तूं वोकलय शिकता आशिल्लो कर्नाटीक म्युजिकांत? वय वोकली शिकता आशिल्लो. सो म्हळ्यार एक इम्पॉर्टंट विशय की तबला ओडटा आमी वोकल शिकूं काय म्हणून की तेव्हाय तुगेले ओन इंट्रस्ट? म्हळ्यार त्या दोन्ही नॉलेज असल्यार तुमकां लायक नेक्स्टाक. सो ताजेन हाका हेल्प जाता ताजेन ताका हेल्प जाता. दोनाक हेल्प जाता. ओटू ओटू तूची प्ले कोरयता. सो सोलो परफॉर्मन्साक तूची वचून तबला वाजिताची म्हणचे पुरे करता आतां. सो खंय पुराय तूं प्ले केला? हांव कुद्रोळी दसरा अंतू मागीर चतुर्थी वेळार पुरे अष्टमी अंतू पुरे मस्त कड्यान कार्यक्रम दिल्लो. वय तशें मागीर राग तरंग मंगळूर निनाद इन्स्ट्रुमेंटल कॉम्पिटिशन अंतू तुका मस्त प्रायझस मेळ्ळेले म्हण आसा. सो तांत तूं तबला बारसुचेची एक हें आशिल्ली की इन्स्ट्रुमेंट तूं तबलाची की प्ले करची तुका? इन्स्ट्रुमेंट तबला. ओके. सो तांत मस्त प्रायझस मेळ्ळेले आसा. तेका जालें राग तरंग म्हळ्यार? रागतरंगा म्हणल्यार आतां पुरे यंग टॅलंट्स तांकां पुरे एक चान्स दिवचे वेळ दिता. तशी त्यांनी मस्त यंग टॅलंट्सा पुरे चान्स दिताची. तशी त्यांनी प्रति वर्स एक निनादा म्हणून इन्स्ट्रुमेंटल कॉम्पिटिशन करता. एव्हरी इयर असता डिस्ट्रिक्ट लेवल. त्यांनी मस्त मस्त नमन कॉम्पिटिशन करताचे. डान्स धरला इन्स्ट्रुमेंट पुरे मस्त नमानी. तशी तुका फर्स्ट प्राइज मेळटाच तशी? वय तशी हांव पार्टिसिपेट करून. ओके. सो त्या एक मागीर युवा सबलीकरण ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಯುವ ಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ತುಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈज 2 वर्स कॉन्सिक्युटिव्ह जावन मेळ्ळा मागची. सो तेन्ना पुरे तूं कशी म्हळ्यार मॅनेज केली कशी प्रॅक्टीस? इता म्हळ्यार आमकां आतां सगळो दीस आमकां टायम मेळना म्हूण एक म्हणटाची. तूं कशी मॅनेज करतास प्रॅक्टीस आनी मस्त तुगेले विंगड इंट्रस्टय आसा? हांव म्हळ्यार कॉलेज जाल्ले नंतर म्हाका कोचिंग पुरो आसता. एक 6:30 म्हणटाना हांव घरा कडेन येता कोचिंग पुरो जावन. 6:30 to 7:30 हांव घरा कडेन 1 घंटो तबला प्रॅक्टीस करता. एवरी डे. तशी मागीर 7:30 to 8:30 आम्माल उठ पुरे बेसून भजन करची तांकां साथ दिवचे पुरे करता. तशी मागीर 8:30 to 10:30 एक ಸ್ವಲ್ಪ वाजोवची मागीर कॉलेजाचे पुरे करता. वय तशी आतां म्हळ्यार तूं आतां सेकंड PUC आसा कॉलेज म्हणून तूं म्हणटा ते ಸ್ವಲ್ಪ आमकां मॅच्युरिटी आयला शिकूका ते पुराय आसा. बट सान आसतना कोण म्हळ्यार म्हाका पळोवन सांगता आशिल्लें की तूं घरा कडेन प्रॅक्टीस करची एक रुटीन करून घेतिलें. तूंच करता आशिल्लो? हांवच करता आशिल्लो. वय मागीर कितले इयर्स जाले स्टार्ट करून तबला? स्टार्ट करून ऑलमोस्ट 9 years जाला. 9 years जाला. वय. सो ऑल थ्रू द 9 years तुगेले इतल्याक प्रॅक्टीस करचें ते डिसिप्लीन आशिल्लें. तो हाजी खातीर आमगेले एक चेडू आक्क जाल्यार एक सांगची म्हण जाल्यार आमगेले व्ह्युअर्स सांगची म्हण जाल्यार तूं कसो सांगता तांकां कशी एक मॅनेज करीत एक कॅलेंडर करीत स्टडीज आनी तुगेल्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज? आतां तुमी कसं वर्क करचें आसल्यार तेजेर तुमी फोकस दवरका. म्हळ्यार आतां विंगडा डिस्ट्रॅक्ट जावचे नात. आतां तबला शिकचें म्हळ्यार तुमी तबलान तूं तितले टायमा भितर कंप्लीट करूं पळोवका तुमी स्टडीज वय तितल्या टायम तुमी दिवन ताका कंप्लीट करूं पळोवका तुमी तशें. सो विंगड आतां सडन एक देवस्थाना फंक्शन आयलें तेर आयलें हें घरा कडेन वार्डीक येयली ते म्हणटा डिस्ट्रॅक्शन तेन्ना तूं कशी मॅनेज करता? त्या म्हळ्यार वय केलो पटी मिस जाता म्हाका तबला ह्या पुरे प्रॅक्टीस करचें. तेन्ना तूं नेक्स्ट डे हांव कॉम्पन्सेट करून वय. सो तशी मॅनेज करूंक जाता. सो फोकस मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून प्रज्वल सांगता आसा. आनी खंडितय इतली मात्र न्ही तागेल्या बॅडमिंटन आनी कराटे आनी क्रिकेटान मस्त इंट्रस्ट आनी प्लस मस्त अवॉर्ड्सय मेळ्ळा. सो त्या विशयार तूं ते कशी टायम दिता कराटे क्लास? कराटे क्लास आतां हांव केन्ना स्कुला वतना थंय स्कूल जाल्ले नंतर म्हाका क्लास आसता. स्कूल जाल्ले नंतर तशी थंय कराटे क्लास वता आसता स्कुलान. आतां वतास की तूं? आतां सेकंड PUC आसा जाल्यार? ना आतां हांव सोडला. कराटे खंयची बेल्ट थंय पावला? हांव ब्लू बेल्ट थंय पावला कराट्यान. सो कराटेन तूं मस्त 2018 तूं झोनल स्कूल चॅम्पियनशीप आनी इंडिव्हिज्युअल कुमिटे म्हळ्यार कसं जालें? कुमिटे म्हळ्यार आतां एक नमानी फायटिंग टायप. फायटिंग वय 2 प्लेयर आसतात. सो तूं केला फायटिंग आनी? सो घरा कडेन की फायटिंग आनी? सो कुमिटे गोल्ड मेडल
मेळ्ळा तुका. मागीर 2019 सिल्वर मेडल आनी नॅशनल लेवल बुडोकॉन कसं ते कटा ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळा. सो कशी आशिल्ली एक्सपिरियन्स तुका? तेन्ना दिसली की हांव तबला बदला कराटे करता, जो खंयचे एक दिसले तबला करता म्हणो आनी की मुखार सुका म्हण दिसली की कराटेन मुखार सुका म्हण? ना, म्हाका म्हळ्यार पुऱ्या एक्टिविटीजांत इन्वॉल्व जावपाक म्हण इंट्रस्ट आयलो म्हाका तदाना. कराटे वय म्हाका त्या एक्सायटमेंट आयला उत्सुका म्हण तशी. सो आत्तां तूं ते कराटे काही यूज करतास की शिकिले? कराटे म्हळ्यार आत्तां तितलें यूज पडना. मुखार खंय तरी तोंदर आयल्यार सेल्फ डिफेन्स जाता. सो टेम्पल फंक्शन्स आनी आतां वाडीक म्हणजे हाका पुराय वचून तशें प्ले आनी करता की? वय प्रोग्राम्सा पुराय वता मस्त. सो लेटेस्ट कसलें आसा की तुवें प्ले करच्या काम गेल खातीर? लेटेस्ट वय एक वाजोवन दाखय. अब तो तुमगेल मुखारी 3 ताळ कायदा वाज येता. व्हेरी नाईस. मस्त एक नीट असते परफॉर्मन्स पळय. कसले एक ते कसं म्हणजे पेट्ट म्हणचे ताका बीट करेक्ट पळय क्लियर जावन आयक पडटा. म्हळ्यार तितली प्रॅक्टीस करता म्हण खंडीत ना एवरी डे. सो कशी एक मेडिटेटींग फील आसा, एक नमूनो काम फील येता ना. तूं केन्नाय म्हळ्यार ते फ्रस्ट्रेट जावन स्कुलाचे कॉलेजाचे आतां त्या वेळी PCMC तूं घेतला, मस्त शिकू आसता म्हणटना एक फील गुड करूंक म्हळ्यार एक लायक फिलींग हाडूंक बेसून तबला वाजोवचे आस की? वय म्हाका केदने हांव म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ कॉलेजाच कसं स्टडीज टेन्शन आसलें तदान एक ಸ್ವಲ್ಪ तबला वाजोवचे आसता. सो मस्त एक काम फील जावन वापस वचून वाजोवच्या बेशी. सो आत्तां तूं कशी आतां सेकंड PU म्हणटना आनी चड स्ट्रेस कशी मॅनेज करतास? प्रॅक्टीस प्लस ट्युशन आसा एवरी डे. वय PCMC घेतला न्हू तूं? कंप्युटर सायन्स. वय सो ताका न्ही आनी तूं खंयची चड तुका इंट्रस्ट? म्हाका चड इंट्रस्ट म्हणल्यार आतां स्टडीसा वय हांव चड इंट्रस्ट दिता म्हळ्यार एज्जा कशी. नेक्स्ट म्हाका फ्युचरान टायम मेळ्ळ्यार हांव म्हळ्यार ह्या वय कंटिन्यू करता तबला. वय आतां म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ स्टडीसाक चड मन दिता. आतां म्हळ्यार टर्निंग पॉयंट एक सेकंड PU म्हणटना. सो आनी नेक्स्ट कसो करता म्हण लेखला? नेक्स्ट हांव सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावंक म्हणून तांतू वच्चें. वय सो तशी जी ड्रिजिया मुंबय तांतू कसलें नॅशनल लेवल ऑनलायन 2020 तुका स्पेशल रिकॉग्निशन मेळ्ळेलें. तांतू जज आशिल्ली आनंद मिलिंद धानी म्युजीक डायरेक्टर आतां. सो ते कसो स्टोरी म्हळ्यार 2020 म्हळ्यार सादारण कोरोना टायमार सो वय सो ऑनलायन कॉम्पिटिशन्स आशिल्ले. सो कसो स्टोरी ताजी? कोविड टायम आसतना मस्त ऑनलायन पळय कॉम्पिटिशन चलता आशिल्लीची.
तशी फेसबुकांत एक पळयला हांवें ड्रिझिया म्हण तेंगेलो त्या तालचे ताल म्हण कॉम्पिटिशन आशिल्लें ओके तेदन हांव एक व्हिडिओ पेटोवका म्हण म्हाका एक मन आयला ऑडिशन ऑडिशन तशी हांव फर्स्ट रावंडा व्हिडिओ पेटयला पेटयतना एक वेळा म्हाका शॉक जाल्लो हांव लेखनी हांव सिलेक्ट जाता म्हण फर्स्ट रावंडा वय मागीर त्या रिजल्ट डे हांव पळयतना नांव आयलें म्हागेलें प्रज्वल शेट फ्रॉम कर्नाटका तेदन तूं म्हाका ऐकलो की कर्नाटका दोगोन तेन्ना ना आशिल्लीच? 3 जाण आशिल्लीच पळय ओके. एक वयलीन तुला आनी एक तबला आशिल्लो मागीर हांव 2 तबला ओके तशी म्हाका त्या रिजल्ट पळयतना मस्त शॉक जाल्ली म्हाका सेकंड रावंड हांव सिलेक्ट जाल्लें हांव तशी सेकंड रावंडान त्या फायनल रावंड आशिल्ल्या टोटल 10 पार्टिसिपंट्स आशिल्ले म्हळ्यार तेजेर त्या डिसेबल्ड पीपल आशिल्ले तेजेर वय तांकां स्पेशल कन्सिडरेशन आनी आसता की ना तशी तशी काय? काय मेळून केला वय ओके सो तांकां कसो परफॉर्म करूं आशिल्लें तुमकां वॉट वपाचो ऑनलायन ऑनलायनार परफॉर्म करचें म्हळ्यार आमी त्या ऑनलायन म्हळ्यार आमी घर कडेन व्हिडिओ करून पेटोवका तेंकां पेटोवचे, तशें तेणी जज करताचे आनंद मिलन तांणी उलयलीच की वय उलयलेच सो आतां कसले कॉन्टॅक्टस की तांगेल्या गनी तूं इतले लेवला पावतना तुका ते कसले चान्सेस की तशी ना आतां म्हळ्यार तशी तितल्या या ना सो कॉन्टॅक्ट वचची आयडियास की ते कसले परफॉर्मन्स दिवचे की वय आयडिया मस्त वय आसूं ऑल द बेस्ट देव बरें करो थँक्यू सो खंडीत जावो तुगेले पुराय ड्रिम्स तुगेले स्वप्न पुराय बद्दल जावो म्हणून सांगतास आनी साधना बळगा स्नेहा मिलन मधुर कोंकणी आनी तूं भक्ती गीते कॉम्पिटिशनान पुराय एवरी टायम प्रायझस मेळटा आसता म्हणाले एक पळयले हांवें सो साधना बळगा तूं कसो परफॉर्मन्स दिवचे आशिल्ले हांव साधना बळगांत तूं तबला आर्टिस्ट जावन परफॉर्म करता आताय आते वय वय विंगड कसले वाजूचे आस की एक एक हांव तुमगेले मुखार 3 ताल चक्रधार वाजयता कत्त देतिट कतग दिगन धात्रक देतिट कतग दिगन नग 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 तिरकिट धात्रक देकिट कतग दिगन नग 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 तिरकिट धात्रक देतिट कतग दिगन नग 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 तिरकिट धात्रक देतिट कतग दिगन धा नग 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 तिरकिट धात्रक देकिट कतग दिगन धा नग 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 तिरकिट धात्रक देतिट कतग दिगन धा नायस तशी तूं चल पिक्चर्स आनी हाडलेले आस कॉम्पिटिशन्स प्रायज मेळलेले अवॉर्ड्स ते पळय आमगेले व्ह्युअर्सान पळयल्या रे स्पेशली चेडूं ना तांकां खंडीत इन्स्पिरेशन मेळटा पळया पिक्चर्स आहा हे ಸ್ವಲ್ಪ एक्सप्लेन कर येतवे कसं म्हणून या 2022 वय मधुर कोंकणी या कॉम्पिटिशन जाल्लें त्या समूह गीते कोंकणी समूह गीते म्हणून तेजेर आमगेल्या ग्रूप आमी कोर न्हू कॉम्पिटिशना चमकलेले तशें आमच्या त्या कॉम्पिटिशनान फर्स्ट मेळ्ळा फर्स्ट प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन्स नेक्स्ट या बाय 2022 तू जाल्ल्या एन युवा सबलीकरण क्रीडा इलाखೆ त्यांनी केल्ला गव्हर्मेंटा तेंगेल्या या डिस्ट्रिक्ट लेवल युवा जनोत्सव म्हणून तेजेर म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें या म्हाका केन्नी रागतरंगा त्यांनी प्रतिभा पुरस्कार म्हणून एक सन्मान केल्ला वय मागीर तबला अंतू आनी विंगड शिक्षण तू बरी तशी सन्मान केला सो अम्मानी आनूय बेसले वय अम्माने आने बेसलेच वय या मागेल्या हांव 2021 आसतना युवा सबलीकरण क्रीडा इलाखೆ तेंगेले युवा जनोत्सवांत त्या ह्या स्टेट लेवलाचे फोटो ते पार्टिसिपेट केल्लो स्टेट लेवलांत मंड्या जाल्ले या साधना बळगा तेंगेल्या कोंचाडी अंतू भजन जाल्ले थंय आमगेले साधना बळगा तेंगेले भजना ग्रूप
ह्या ड्रेसी अंतू म्हाका स्पेशल रिकॉग्निशन प्राइज मेळ्ळा या सो तांणी पेटोवन दिले ते बॉम्बे आशिल्ले न्हू ते बॉम्बे आशिल्ला तेन्ना थंयतुल्यान पेटोवन दिलो या म्हाका शक्ती रेसिडेन्शियल स्कुलान तेंगेल्या फेस्ट आशिल्लें तदान हांव थंय कॉम्पिटिशन दिवचें चमकलो थंय म्हाका सेकंड मेळ्ळा या आमगेल्या घरा थंय पुरे बाजीराथ नगर प्रिमियर लीग म्हण करताचे तदान आमी फायनलान येवन विन जाल्ले आमी क्रिकेट वय हांव लास्ट फायनला बॉलिंग घाल्लो हांव ट्रॉफी ओके वय या नॅशनल लेवल कराटे अंतू तदान सुमन तलवार गेस्ट जावन आयलो तशें आमी पुरे थंय तेगेलो ट्रब्बून एक पीक काडला फोटो काडला या दसरा टायमार की वय कुंदोळी देवस्थान आमी भजन दिवच्या गेल्ले वय या हांगा गायत्री देवस्थानान तू थंय वय कार्यक्रम दिवच्या जमकलो भजनाच्या वय थंय सन्मान केला या वय दसरा टायमार हिंगेल्या दैवज्ञ महिळा मंडळी म्हण तेंगेलो वचून कार्यक्रम दिलो तबला साथ दिलो या शारदा महोत्सव अंतू ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ ತೆಂಗೆಲ್ ಒಟ್ಟು ತಬಲಾ ಸಾಥ್ दिला या पुरे मस्त पुरे प्राइजेस पुरे एक त्या शोकेस तू गेले की फुलं वय आणि हॉड जाऊ का जपतले आणि वय वय या रागतರಂಗ ನಿನಾದ ಅಂತೂ ಮಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಳಲ್ ನಿನಾದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ या मगेला 2021 अंतू हिंगे युवजनोत्सव म्हणून त्यावे थंय फर्स्ट मेळ्ळी म्हाका डिस्ट्रिक्ट लेवल अंतू सो मस्त इन्स्पायरिंग आसा प्रज्वल खंडीत आमगेले व्ह्युअर्स आनी चेडू आसा पळय इतली पुरो प्राइज मेळ्ळा अण्णाक म्हणून हें खंडीत तुगेले इंटरव्यू पळोवन आनीक आमी शिकूंक म्हणून तांकां दिसतलें खंडीत सो आतां सेकेंड PUC आसा कंप्युटर अंतू कसं सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावं म्हणून तूं म्हणलें आणि विंगड कसले हॉबीज की तुगेल्या की आत्ता परस्यू करतास की रीडिंग आणि पुरे करता की मस्त रीडिंग मस्त स्टोरी बुक्स रीड करता म्हाका स्टोरी बुक्स इश्ट म्हाका चड रीड करचे सो आत्ता टायम कशें की मॅनेज जातास म्हळ्यार सेकेंड PUC म्हळ्यार मस्त वजुका मस्त करता मॅथ्स PCMC म्हळ्यार मॅथ्सय आसा केमिस्ट्री फिजिक्सय आसा सो खंयची तुगेले फेवरेट सब्जेक्ट म्हाका फेवरेट केमिस्ट्री बस सो मुखार सून खंयचे केमिस्ट्री लॅबा जेवट ह्या प्रजेवचे इंट्रस्ट जाल्यार केमिस्ट्री प्रिती ओके सो दोन तीन बग ಒಟ್ಟುಚ್ तूं मॅनेज करचें म्हणाले हॉड एक सेकेंड PU असचें पुरो जाल्यार ही सानूची प्रज्वल हांव मिगेल प्रकार एक मॅच्युरिटी येवच्याक हें म्हणटाचें ताजितल्याक चावन पुरा प्रिपरेशन्स करचे प्रॅक्टीस करचे खंडीत एक लायक स्वभाव तो सो आनी कसले तुका सांगूस की कसले टिप्स ज्यो थँक्स ज्यो कोणाक म्हणका जाल्यार आतां म्हण येते ऑपॉर्च्युनिटी घेव येते वय म्हाका तबलो शिकयला हांव मागीर गुरूक हांव थँक्स म्हणटा मागीर म्हाका मस्त बॅकबोन अशी रब्बोन म्हाका पेरंट्सांनी मस्त सपोर्ट केला तेंके थँक्स म्हणटा वय सो प्रज्वल तुगेलो उलोवन आमकां मस्त खुशी जाल्या आनी तूं मस्त पुराय आमकां टिप्स दिली कशी एक मॅनेज करका फोकस करका एक विशयार आमकां जावका म्हण जाल्यार म्हणून सो प्रज्वल तुगेले ड्रिम्स तुगेले सपनाक पुराय जावो एक पूर्ण जावो म्हणून मागताची तुका हांव हांगा आमगेले कोंकणी कळ प्रोग्रामा आयल्या धन्यवाद सांगता आनी तुका देव बरें करो धन्यवाद